म्हादयचेर तिनूय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची मीटिंग सध्या रद्द. मुख्यमंत्री पार्सेकारान फावना म्हणून सांगून कूस मारली. म्हादयचो प्रश्न भायल्या भायर चर्चेन सोडोवं येता जाल्यार तिनूय मुख्यमंत्र्यांनी मीटिंग घेवन पळोवची म्हूण ट्रिब्युनलान सांगिल्लें. पार्सेकारांनी पयलीं तयारी दाखयिल्ली. कर्नाटकाच्या पड्ड्या फाटल्यान कितें तरी शिस्ता म्हूण दुबावान मुख्यमंत्र्याक गोंयच्या राजकीय पार्टींनी सादूरकायेची शिटकावणी दिल्ली. कर्नाटकात म्हादयची केस ट्रिब्युनलान चल्ल्या. गोंयची लिगल टीम बऱ्यापैकी गोंयची बाजू मांडपाक यशस्वी. मात कोर्टा भायर सेटलमेंट करपा खातीर कर्नाटक फाटी लागला. लवादानूय महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोंयान बसून प्रश्न सोडोवचो म्हणून मदींच सूत्र सोडले. मात सध्या तरी म्हादय प्रश्नाचेर तिनूय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची मीटिंग रद्द जाली. मुख्यमंत्री पार्सेकारान आपल्याक फावना म्हूण सांगून कूस मारली. मुख्यमंत्र्याक 17 तारखेर लेटर मेळ्ळे. ताणें 18 तारखेर जाप दिवन दुसरी तारीख थारावची म्हूण ताणें कळयला. जालें अशें, म्हाकाय 21 तारीख फाल्यांची तारीख ती. म्हाका जावो तितलो प्रायर इंटिमेशन मेळ्ळें ना आनी फाल्यांक हांव प्री ऑक्युपायड आसा, प्रायर एंगेजमेंट्स आसात. त्यामुळे फाल्यां म्हाका वचणें शक्य ना. हांवें कम्युनिकेट केलां कालूच. आनी हांवें कम्युनिकेट करतकीर परत हांवें म्हटलां की फुडली तारीख ही फायनलायज करपा खातीर एक 2-3 म्हाका तारखो दी, जितूनसून हांव म्हज्या कन्विनियन्सा प्रमाणे आमी दोगो तिगय एकामेका कडेन उलोवन आमी फायनलायज करूं शकतले. कर्नाटका सारकिले मोठे राज्य सध्या कावेरीचेर सुप्रीम कोर्ट आनी तामिळनाडूकय आयकना. प्रत्येक गजालीक लोकांक रस्त्यार हाडटा. अशें आसतना म्हादय ट्रिब्युनलच सगळें सोडून सेटलमेंटाची भाशा करपाक लागिल्ल्यान गोंयकारांक दुबाव. कर्नाटक महाराष्ट्राचे पड्ड्या फाटल्यान कितें तरी शिस्ता म्हूण दुबाव आयिल्ल्यान गोंय सरकाराक सगळ्या राजकीय पार्टींनी मुख्यमंत्र्याचे त्रिपक्षीय बसकेचेर सादूरकायेची शिटकावणी दिल्ली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. बेतोडे निरंकालच्या माकडमाऱ्यांची वस्ती थंयच्यान हालोवची म्हूण आतां गांवचो लोक सरपंचाक धरून फुडें सरला. 4 दिसां फाटीं कोणे तरी माकडमाऱ्यांच्यो खोपी मोडिल्ल्यो. थंयच्या पंचान पंचायत आनी सरपंचाचेर घालें. सरपंचांनी गांवचो लोक म्हणटा पंचायत तातूंत नाच. गांवच्या 4 जाणांच्या भाटांत खंय ते माकडमारे काम करतात. तांचेंच तें कर्म. गांवकारांचो एका वटेन वाद, मात माकडमाऱ्याचे संवसार सध्या उगड्यार. तांकां घर ना. जो आसा तो भटके लोकांचो चालू आसा सध्या आमच्या गांवांत. आनी लोकांनी ठाम निर्णय घेतलेलो आसा की ते लोक आमकां ह्या गांवांत नाका अशें. आनी ह्या दिसांनी विविध स्तरा वयल्यान आमच्या गांवच्या सरपंचाचेर भरपूर एलिगेशनां चालू जाल्लीं आसा. तेंचो हांव गांवच्या लोकांचे वतीन जाहीर निशेध करता पयली सुवातेर. आनी आमकां ते लोक नाका हे आमी ठाम आसा. आनी आजून पर्यंत आमी संयम बाळगिल्लो आसा. आनी मुखार कितें जालें जाल्यार ताका सरकार जबाबदार आसतलो. कारणीभूत म्हणजे जे लोक तांकां आतां 4 नांवां दिल्लीं आसा पळय ना, पण तेंचे पंचायतीन आहा तेंचे कितें ते 4 लोक आहा ते पंचायतीन कितें आहा पंच बीन म्हण आहा ना, पण आउटसायड बायपास करून पंचायतीक कांयच खबर नासता. तेंचे कडेन सगळीं कार्डां पावली म्हणटा तुमी. कितें तरी डॉक्युमेंट जाय न्ही पंचायती कडल्यान तांकां हें पावोवपाक. आमी आमचे सरपंच कडेन कन्सर्न केले, पूण सरपंचान सांगलें आमकां तांकां कांयच हें जावना म्हणून कॉन्टेक्ट करूं ना. ते सपोर्ट करता पळय ते बागायतारच आसा, तांकांच ते उपयोगी पडटा. पूण ते हांगा हाडून तिणी सगळें मॅस केल्लें आसा. सो तिणी तेंच्या भाटान व्हरून दवरचें अशें आमचें. नागेश सामंत, सुशांत बेळगेकर, सचिन तेंडुलकर आनी नितीन तेंडुलकर. लोक चोरी करता मेन म्हणल्यार. आनी तेंची लोकांची वागणूक वेगळी आमच्या लोकां पेक्षा. सो आमचे लोक तांकां भिवनूच येता. फाल्यां सकाळीं कितें जावपाक शकता, आमच्या लोकांचे अन्याय जावपाक शकता. त्या खातीर ते लोक आमकां हांगा नाका. जे कोणाक जाय तेणी तांकां खंय सुखरूप दवरचें. हे जगा जे लोक तांकां तेंचे हितून काम करून आमची हितून स्थायीक करूं सोदता. म्हाजें म्हणून इतलें, जर तर तांकां जर ते लोक जाय जाल्यार तेणी खुशाल तांकां व्हरून तेंचे प्रॉपर्टीन दवरचें, आमचे प्रॉपर्टी दवरची न्हू, अशें म्हाजें म्हणणें आसा. पूनम सरपंचाचेर जो पळय आतां इलिगेशन काडला तांच्यांनी आरोप, हो म्हाका दिसता सगळो फार्स जावन आसा. कित्याक इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. जे ही बायल मनीस जी पळय इतली उदरगत केला ह्या गांवांत 5 वर्सां, ती तांच्या दोळ्यान चलता. आनी कांयच ना सांगपाचो हेतू म्हणल्यार हो मेन आसा. सरपंचाचेर जर कितें कसलो जर आरोप आयलो, सरपंचाक त्रास जालो किंवा सरपंचाच्या केसाक जरी धक्को लागलो जाल्यार बेतोडा कोडार कोणशे निरंकाल ह्या वाठारांतली बायलो तिचे फाटल्यान सदांच उबी आसतली. आमी सगळीं वचून सरेंडर जातलीं.
तो ऑलरेडी आमचो एग्रीमेंट मॅच्युअर्ड जाल्लो आहा. तरी आसतना आमी पत्रव्यवहार 2010च्यान पत्रव्यवहार करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन. ते आमचे हँड ओवर करून आज पर्यंत दिना. मॅनेजींग कमिटीन अशें ठरयलां की फॉरेस्टाचेर एक पिटिशन फायल करचें अशें ठरयल्लें आसा. आमी सगळे हांगसर एक आसा. आमकां राजकीय हांगा कांय ना. आमी जे आज प्लॅटफॉर्मार आसा सगळे लोक हांगा जमलेले आसा. ते सगळे आमी गांवची आमकां ती हांगा पेपरार येता वानर जात म्हणून आमी कसली जात ती आमी नको. आमकां कांयच खबर ना ती भटकी जात. आमचो विशय एकूच आसा, कोण सपोर्ट करता कोण सपोर्ट करना आमच्या गांवांत हें नाका. आनी तुमकां सांगू सोदता हांव, आज हांगसर जे पॉलीस दवरल्या ती कित्याक दवरल्या आमकां खबर ना. आमचे निरंकालचो लोक, हांव सरपंचाच्यान माजी सरपंचान ठाम विश्वास दिवपाक शकता की आमचे लोक इतले सहनशील जाता आनी खंयच्याय गांवांत जाले आनी गंभीर परिणाम जातले. बालरथ कर्मचाऱ्यांचो संप आज तिसऱ्या दिसा चालूच उरलो. भुरग्यांचे आनी तांकां हार्ड वर्क करता म्हणल्यार पालकांचे हाल. भुरग्यांक शाळेंत पावयता म्हणसर पालकांक नाका शेवट. सरकार लोकांची दिशाभूल करता म्हूण एक्टिव्हिस्ट स्वाती केरकाराचो आरोप. सरकार काना मनार घेना जाल्यार आंदोलन हिंसक करपाची शिटकावणी बालरथाच्या स्टाफान दिल्या. युनायटेड बालरथ संघाचो जो स्ट्रायकाचो धरण्या स्ट्रायकाचो दीस आसा, आज तिसरो दीस आसा आणि गेले 3 दीस आमी हांगा आझाद मैदानाचेर आसा. आणि आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो आमी आमच्या मेमोरंडमांतल्यानूय आमी सरकारा मुखार दवरल्या, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाच्या मुखार दवरला, सगळ्या स्कुलांनी पावयला. आणि आमकां अपेक्षा आसली की सरकार हें आमी आंदोलन सुरू केलां तितूंतल्यान आमचे कितें तरी आमच्या प्रश्नाचेर आमकां मिटींग घेवन आमकां उलोवणी करपाक आपयतलो. पूण सरकाराक हो इनसेन्सिटीव सरकार जेका कांयच पडलेलें ना. हांगा बेकार आसा म्हणून आयले आमी. आनी तो शिगमो खेळटा, खंयचे हे खेळटा, असली जी भाशा आसा पळय सीएमाची ताका सोबना ती. तूं पयलीं त्या गांभीर्यान त्या लोकांच्या प्रश्ना कडेन पळय, विचार कर, कोणाच्यान नाल्यार तूं एडवायस घे आनी आमी जे कितें प्रश्न मांडला त्या प्रश्नाक उत्तर दी. बेश्टो मिसगायड लोकांक करूंक भोवनाका. हांव आज स्ट्रिक्टली सांगता, परत एकदां सांगता, आमी 8 दिसाची नोटीस दिवन हो स्ट्रायक आमी आपयला. 8 दिसां नंतर आमी परत स्कुलान वयतली आमच्या ड्युटेर चडपाक. तेन्ना जर आमकां कोणी अडयले, तेन्ना जर आमकां कोणी रिस्ट्रिक्ट केले जाल्यार मागीर ह्या आंदोलनाची दिशा आसा ती हिंसक जातली. ब्रिक्स परिशदेचे सुवातेर एंट्री घेवंक एंट्री पासाचेर बनावट सय मारून फटिंगपणां केली म्हूण अभिषेक दुर्ग आड कोलवा पुलिसांनी एफआयआर केला. अभिषेक दुर्ग विजक्राफ्ट इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीचो स्टाफ. विजक्राफ्ट ब्रिक्साची इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी. आरोपी अभिषेकान एसपी बॉस्को जॉर्जाची बनावट सय मारली. एंट्री पासाचेर एसपी जॉर्जाची सय जाय आशिल्ली. कोलवा पुलीस चौकशी करतात. एक ब्रेक.